म्हजें नांव चेतन कापडी आनी आमचे जे असोसिएशन आसा ऑल गोवा FMCG एंड टेलिकॉम डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशनचो हांव जनरल सेक्रेटरी. आनी आमी हांगा आयले कित्याक आमचो एक मेंबर फ्रॉम वास्को मिस्टर सागर नायक ओके हांच्या घराचो जेन्ना घरा कडेन न्हिदिल्लो तेन्ना 8 डेकॉइट्स ताच्या घरा आयले आनी तांणी ताका मारलो आनी ताजी फूल हें ऑर्नामेंट्स बी ते घेवन गेले. आनी आमी पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आमचे PI सराक मेळपा खातीर टू अंडरस्टँड की हो इन्सिडेंट जो जालो ओके हो प्रिवेंट करपा जातलो आशिल्लो काय म्हणून. आनी आमकां दिसता म्हणजे आमी तांकां त्या रिप्रेझेंटेशन दिलां तातूंत म्हाका दिसता की इट इज अ कंप्लीट पुलिसींग फेलियर. बिकॉज मेन थिंग कितें आसा की पुलिसाचें काम हें न्ही की चोरी जातकच ताका धरपाचो. द मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की तुमी कशें प्रिवेंट करपाचें पुलिसींग करपाचें हाव टू प्रिवेंट द इन्सिडेंट फ्रॉम हॅपनिंग. आनी म्हाका दिसता की हांचे नायट पेट्रोलिंग कांय ना. ते जे रातचे भोंवतात तांचे कांय डॉक्युमेंट्स हे कलेक्ट करना ते व्हेरिफिकेशनूय करूंक जाय. म्हणजे रातचो एक मनीस भोंवता तो कित्याक भोंवता ताजो तुमी आधार कार्ड घेयात ड्रायविंग लायसन्स घेयात तो खंय गेल्लो ते विचारात ते रिकन्फर्म करात की खरेंच अशें आशिल्लें काय ना. हे सगळे जे फ्लॉज आसात ओके आनी हांवें आनी एक पळयलां की वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम अवर मिस्टेक्स ओके. हे असलेच इन्सिडेंट्स आसा न्ही हे परत परत जायत आसा आनी आमकां आतां कंप्लिटली इनसेक्युअर दिसता. सी वी आर अ बिजनेस कम्युनिटी. आमी GST आसा ते फायलिंग करतात आमी इनकम टॅक्स दितात आनी पुलीस डिपार्टमेंट इज गेटींग पेड फ्रॉम अवर this only न्ही इट्स फ्रॉम द पब्लीक फंड्स. आनी एक्चुअली इट इज देअर प्रायम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्युटी टू safeguard the interest of the citizens, but that is not happening. आणि आमी this is not a one off incident. असले कितलेशेच इन्सिडेंट जाल्या पूण तातूंतल्यान लर्निंग आमकां कांय मेळना आनी दॅट इज द रिजन वी हॅड कम हियर. आनी आमी आतां एक ताजी कॉपी जी आसा पळय ते आमचे होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे CM आसा तांकांय दितले. आमी हांगच्यान DYSP कडेन वतले आनी मागीर SP सावथाकूय दितले. मेन डिमांड्स कितें आसा की तुमी आतां जे इन्सिडेंट जालो ताका बेगींतले बेगीन तुमी कशें अरेस्ट करपाक शकता त्या लोकांक ओके आयडेंटिफाय करून तांकां अरेस्ट करात फर्स्ट थिंग. आनी सेकंड डिमांड इज दॅट की तुमी प्रिवेंटीव फुडें अशें इन्सिडेंट जावंक जायना. आनी हें तर डेकॉयटी जाली म्हणजे हांव तुमकां एकूच विचारतां की सागर नायकची कितें मिस्टेक आशिल्ली. तो रातचो खंय भोंवतालो तो बावडो आपल्या घरा वचून न्हिदिल्लो आनी थंय हे 8 डेकॉइट्स ते सगळे 6th फ्लोराचेर येवन ताच्या घरा येवन ताका अटॅक करतात. म्हणजे इट इज अ कंप्लीट म्हाका दिसता पुलिसींग फेलियर. As Chetan has said, very true. We have feeling vulnerable as businessmen that we are being targeted. We are the soft targets. All of the people know that these businessmen are there. They will have something. That we are thinking that we are being targeted now, and this is not a good situation at all. We will have to think. It is not a situation where we, like in Bihar, people are walking around with their own private security personnel. We cannot reach to that stage. This has to be stopped now only. Solutions have to be found. Government has to see that we are protected properly.